स्मार्ट मीटर जो आसा पळय तो ताका स्टॉप दवरपाक लायला. डिफरन्सीस बिलां जी आज ऑलरेडी ताका नोट रेडी केल्लो आसा तो त्या डिपार्टमेंटाक वतलो. पेमेंट डिफरन्सीस जो लोड आनी बाकीचे सगळे कितें आसा ते सगळे इश्यू डिस्प्यूट जे आसा ते रिझॉल्व करपाक लायला ताका. स्मार्ट मीटर ऑन होल्ड आता स्मार्ट मीटर आता जे स्मार्ट मीटर बसयल्या पळय 1 लाख बसयल्या तेंचे तेंका बिल तशें 1 लाख बसवना. तेजे चुकीची म्हायती लोकांच्या मध्ये आसा. मिनिस्टर सांगता 1 लाख बसवना. कितले बसयल्या ती फक्त तितून प्रॉब्लेम काय आसा तो एक कळपाक जाय. जो एकदा आमच्या घराचो लोड जो आहा पळय हो घराचो लोड फॉर एक्झाम्पल आमी 400 मेगावेट घेतला म्हणजे घर बांदला जाता तेन्ना आमी एसी लावले हे घेवन आतां 4 एसी लायले ऑटोमॅटिकली तो लोड वाडलो तो 500 मेगावेट जालो. ओके 200 वाडलो पण तो ओल्ड मिटर असल्या कारणान बिल तितल्याचेर जाता. 500 रुपया जाता 500 रुपयाचेर जाता. त्या स्मार्ट मिटर जाता सगळो लोडूय दाखयता तें पेनल्टी दाखयता. डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिला की तुम्ही सगळ्या जोपर्यंत ही लोड स्टडी जायना प्रत्येकान आपलो हे घेऊन कॉन्ट्रॅक्टर्स त्यांच्या नोटिफाईड असतात त्यांच्या कडल्यान लोड परत स्टडी करतो तो नोटिफाय करतो प्रत्येकाचो कितें आसा तो आणि ताज्या उपरांत मागीर विचारतो. पेनल्टी जाता कितें ताज्या उपरांत तेजे डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कशन सर आपण चॅलेंज केलं 3 स्मार्ट मीटर कंपल्सरी